आयचो विशय जावन आसा श्राप. तर हे श्राप कितें म्हणटाय तेजे वयर आमी नियाळ करया. तर एक धाकटेची मागणी करया. बापा, म्हाजी देवा, काकूत कर आमची. बापा, तुजें नांव परगट कोत्ता आनी हें जें तुवें पयत पुस्तका भितर कितें सांगलां तें म्हाज्या भाव भयणाक कोडीत कोत्ता म्हाज्या दोनया देवा. म्हाजे बाराबर राव, म्हाका आदार दी. सोत हांव तें उलोवंक आनी जें पयत पुस्तका प्रमाणें आहा तें सांगपाक म्हाकाय सोजमीकाय दी आनी म्हाज्या भाव भयणाकूय सोजमीकाय दी. म्हाज्या देवा, हांव सांगोंक शकता पूण सोजमीकाय तूंच दिवं शकता. तूंच तो देव, सगली पदवी तुज्या हातीन आहा. म्हाज्या देवा, काकूत कर आमच्या सगल्यांची. मागता म्हाज्या जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. बरें. आतां श्राप. म्हाज्या मोगाळ भाव भयणांनो, आमी जाणा जावपाक जाय श्राप म्हणल्यार कितें. आमी चिंतनासतना धापांच करून काडटा, एकमेकाक श्राप दिताय डायरेक्ट फाटी फुडें चिंतनासतना. पूण ते श्राप मनशाच्या जिवितांत येदे व्हडले आडकोय हाडटाय. कितलें व्हडलें काम कोत्ताय ते. खरेंच ह्यो व्हडल्यो आडकोयो ते आमकां दिश्टी पडना. देखून म्हणलेलें आहा, जें दिश्टी पडना तें भरपूर व्हडलें काम कोत्ता भितरल्यान. तें आमच्या जिवितांत चालूच आसता. ते व्हडल्यांतल्यो व्हडल्यो आडकोयो. आनी आतां आमी ह्या व्हिडियो भितर आमी शिकचें ते श्राप आमी कशें कातरचे. ते श्राप कातरपाक जाय. ते आमच्या जिवितांत भितरले भितर काम करीत आसताय पूण दिश्टी पडना आमकां. तेंचें काम चालूच आहा. तें गुपीत काम चालू आसता तेंचें. ते कशें कातरपाचें तें आमी शिकचें. आनी तेजे पयलीं श्राप हे कशें काम कोत्ताय आमच्या जिवितांत तेंय चोवया. आतां हांव थोडीं तुमकां पयत पुस्तकां वयलीं थोडो वर्स सांगता. सो तेजेर आमी फास्ट मातशी घेवया, कित्याक म्हाका व्हिडियो चड व्हडलो केलोलो नाका. तर तुमी आमी जाणा आसतलीं, आमी आमच्या भुरग्यांक जावं तिडकी भायर आमी कितें कोत्ताय, श्राप दिताय. केन्ना आमी आमचे बायलेक लागून जावं कोणूय जावं, बायल घोवाक दिता, घोव बायलेक दिता, आमी एकमेकाक श्राप दिताय. सो जेनेसीस चॅप्टर 31 वर्स 32. सॉरी, जेनेसीस चॅप्टर 35 वर्स 19. जेनेसीस चॅप्टर 35 वर्स 19. थिंग कितें जाता, एक दीस हांव खूंय पावलो काय, एक मिनट. जेनेसीस चॅप्टर 45, जेनेसीस लेट यू हय, जेनेसीस चॅप्टर 27. सगळें कन्फ्युजन जाता. ओके, कांय नो प्रॉब्लम. जेनेसीस चॅप्टर 27 वर्स 13. हेजी बायल आमचो इसाकाची बायल आनी जाकोबाची आवय. ती जाकोबाक कितें म्हणटा, जो तुजो बापूय जे कितें श्राप दिवपा ते सगळे श्राप आपणाचेर येवं दी म्हणटा. कित्याक काय म्हणल्यार जाकोब इसाकाचो धाकटो चेडो आनी येशव इसाकाचो व्हडलो चेडो. तर हांव मातशें फासूच वयता, तुमी तें स्टडी करची जेनेसीस चॅप्टर 27 वर्स 13 भितर. ओके. तर अब्राहाम व्हडल्या चेड्याक बेसांव दिवपाचें आसता. तर अब्रामाची इसाक. हालेलुया जीसस, थँक यू जीसस. जेजू काकूत कर म्हाज्या दोनया देवा. इसाकाची बायल रेबेका. तर इसाक आपल्या व्हडल्या चेड्याक बेसांव दिवपा आसता. तर तो
व्हडले चेड्या कितें म्हणटा वच आनी आपणाक हें करून घेवन यो, बरें रांदून घेवन यो आनी हांव तुका आतां बेसांव दितलो, हांव मातशें फासूच वयतां. हें रेबेका आयकता. आनी रेबेका मागीर कितें करता, कितें धाकटे चेड्याचो चड मोग करता, कोणाचो जाकोबाचो. तर हें जाकोबाक सांगता, चल एक काम कर बेगीन फास्ट, हांव तो बरो एक बऱ्यांतलो बरो मेंढरो हाडत, मेंढरो मारता, जेवण रेडी करून तुका दिता. हें जेवण हें व्हर, तुजे पांयचे फुडें व्हर, ताका खावय आनीक तेजें बेसांव सगळें तूं घे. आनी मागीर हो कितें करता, हेजें इसाकाचें तो कुड्डो आसता, दिश्टी पडना ताका दोळ्यान, कुड्डो आसना पूण ताका दोळ्यान दिश्टी पडना, जाणटो जाली एज जाल्लो आसता. तेजे उपरांत हो कितें करता, तो तेजी आवय ताका बरो मेंढरो बरो एक रांदून हाडून दिता, हो पांयचे फुड्यान दवरता. आनी इसाक ताका विचारता, बाबा तूं कोण? तो सांगता, आपूण व्हडले चेड्याचें नांव सांगता, येशो म्हूण सांगता. आवाज मातसो डिफरंट जाता, पूण ना आपुणूच तो येशो म्हूण सांगता. मागीर तो हिंग यो म्हणटा, लागीं आपयता आनी येसोवाक व्हडले व्हडले केंस, आंगाक सगळे केंस आसता ताका, आनी हे सगळे गेम तेज्या आवयन केलेले आसता. आनी मागीर ते आंगाक दुसरो कोट घालता, केंसां दीस पडटा तशें तेज्या आंगाक कोट घालता, हो वयता तेजे फुड्यान. आनी जे व्हडले भावाक बेसांव आसता तें सगळें कितें करता, धाकटो भाव बेसांव घेता आनी कुशीक सोंसता. तेजे उपरांत मागीर ते व्हडले भावाक वता आनी व्हडलो भाव ताका मारपाक रावता, जाकोबाक. तेन्ना ही तेजी आवय कितें सांगता, बाबा तूं म्हाज्या भावा फुडें वच, आनी ताका लेबना फुडें धाडटा. तेजो भाव आसता लेबन, म्हळ्यार हेजो जाकोबाचो माम, तेजे फुडें धाडटा. तेन्ना हो कितें म्हणटा, तो हेजे फुडें वयच्या आदीं हेणें म्हणलेलें आसता, कोणें जाकोबान तेज्या आवयक म्हणलेलें आसता, आगे हांव तेजे फुड्यान वचत जाल्यार म्हाका पांय, म्हाका श्राप दी जाल्यार पांय कडत जाल्यार आनी पांयान म्हाका जो श्राप दीत जाल्यार ती म्हणटा ते सगळे तुजे श्राप म्हाजेर येवं दी. कितें ते श्राप म्हाजेर येवं दी. आतां तेंच ती मागोन घेता, चोय हे श्राप मागोन घेता, आपणाचें येवं दी म्हणटा. आनी ते प्रमाणे तेजें तें फारीकपण मेवता. सो हो काडटा आनी मागीर तेजे मामा फुडें वयता धांवन. ती मामाय टीटफोटेट आसताय, मामाय ताका बरो काडटा आनी कामाक लायता. आनी तेजे उपरांत मागीर थिंग तूं हें करपा जाता. आनी मागीर थिंगसरल्यान तो एक दीस आनी त्या मामाच्या चेडवा कडेन तो काळो जाता, दोग जाण चेडवांक काळो जाता. आनी मागीर एक दीस येवपा टायमार त्या मामाक ते कोण नासतना हो तांकां बायल भुरग्यांक सगल्यांक घेवन काजार जावन थोडीं वर्सां काडटा. आनी येवपा टायमार तेजी घरांतली ते आयडल वाचली म्हणटा तुमकां आपशीं सगळें कळटलें. आनी ती तेगेलें चेडूं राचेल, कोणाचें, तेगे मामाचें नांव आसता लेबन. लेबनाचें चेडूं राचेल आसता. तें राचेल कितें, त्या घरांतली एक मुर्ती घेवन येता चोरून. चोरून म्हणल्यार आपल्या बाराबर ती मुर्ती घेवन येता. आनी हो तेजो पांय फाटाफाट कितें सांगनासतना वयताय न्हू, फाटाफाट येता, तेंकां धरता आनी तो सांगता. आनी तेंकोण निमीत कितें आहा, मुर्तेचें. मागीर तो तेन्ना तेणें म्हणलेलें आसता चोय. मागीर हो कितें म्हणटा, हेजो जाकोब म्हणटा, जर तर कोणेंय जर तुजी मुर्ती घेयल्या जाल्यार ती मरो. चोय, हुएवर इज फावंड इन पोजेशन ऑफ युअर आयडल्स वील नॉट लिव. ती कोण जिवी रावपा नाय. तेंच श्राप दिलो न्हू ताणें, कोण कित्याक ताका खबर आसना जाकोबाक, पूण ताणें कितें म्हणटा, कोणेंय जर ती मुर्ती घेयल्या ते कोण तो जितू उरपाना. चोय दिले श्राप दिले, ते श्राप लागू जाता. राचेला मागीर मुखार वयता, त्या भुरग्याक ते गोरबेस आसता. मागीर ते मुखार डेलिव्हरी दिवपा टायमार ते बेंजामिनाक डेलिव्हरी दिता आनी ते मोत्ता. चोय भुरग्याक जल्म दिता आनी ते मोत्ता, ते श्राप लागले. सो ते भाशेन मुखार तो तुका वर्स मेवतलो जेनेसीस चॅप्टर 35 वर्स 19 भितर. चॅक करचें, कित्याक हांवें तुमकां देखून तुमकां सांगलें पयलें सांगलां हांवें जेनेसीस चॅप्टर 27 वर्स 13, आनी मागीर म्हणलां जेनेसीस चॅप्टर 31 वर्स 32, आनी मागीर तिसरे फावटी म्हणलां जेनेसीस चॅप्टर 35 वर्स 19. ओके, या. सो एट द एंड ती चोय मागोन घेवप आनी श्राप दिवप. ते श्राप तुजी सगळीं काम कोत्ताय, तोंडांतल्यान उतर येता न्हू, तें सगळें काम कोत्ता. तर आतां मुखार या. आतां कितें जाता, एक कर्स श्राप दिता देव मुणयारी. देव मुणयारी कोण, देवाचो मनीस, तेज्या तोंडांतल्यान एक श्राप
दिवप व्हेरी डेंजर, सामकें डेंजर जाणा जाय. ते देव मुनियाच्या तोंडांतल्यान श्राप येवप म्हणल्यार व्हेरी डेंजर. आनी तें तुका कितें सांगता 2 Kings 5:27 थिंगा नोमान्स म्हणून एक मिलिटरी कमांडर आसता. ताका न्हू खोड म्हणल्यार कुश्ठरोग म्हणल्यार लेप्रोसी जाल्ले आसता. सो तो कितें करता, ताका तेज्या घरांत तें इज्रायलाचें एक चेडूं काम करपा आसता. तें चेडूं सांगता आमगे इज्रायला भितर एक थिंगा वो एलिशा म्हूण प्रवादी आहा, तूं तेज्या फुड्यान जर वयशी जाल्यार तो तुजें क्लियर करतलो. वो काडटा आनी मागीर येता तेज्या फुड्यान तेज्या फुड्यान येयले म्हणटरी तो ताका सांगता वोस आनी ते जॉर्डन नदयेंत तूं वचोन नांव म्हणटा, बुड म्हणटा, 7 पाट तूं बुडकी मार म्हणटा. मागीर 7 पाट तो तितून हें करता, ते उदकान न्हांवता. ओके एनीवे, सो तेजे उपरांत तो बरो जाता. बरो जावंक आनी हेणी ते हेका एलिशाक दिवपाक जायते भांगर बिंगर आनी भरपूर हाडलेलें आसता. तो एलिशाक म्हणटा हें घे म्हूण सांगता, तुका हांवें तुका लागून म्हणटा मी बेट अशी ताका. एलिशा म्हणटा ना, हांव कांय घेवपा ना. आनी एलिशा कांयच घेयना. आनी तेजे एलिशाचो शिश्य आसत न्हू, तो एलिशाचो सीस कोण, गेहजी. तुका खंय मेवतलें 2 Kings 5:27 तें वाचाय तुमकां कळटलें. गेहजी म्हूण तेगे शिश्य आसा. तो चोयता अरे हो कांय घेयना म्हणून मागीर काडटा आनी मागीर कितें करता तो मागीर वो कमांडर मुखार वयता. नोमान तो कमांडर मुखार येता. हो कितें करता तेजे फाटाफाट धांवन वयता मागीर आनी ताका सांगता हें तूं आनीक आमचेच ग्रुपांतले आनी 2 जाण कोण आमचे मुनियार येयल्ले आहाय, सो तेंकां जाय पूण तेंकां दी म्हणून ते कडच्यान आनी मागोन घेता. मागीर हें मागीर एलिशाक कळटा कितें तो देव मुनियार तेंकां विजना भितर सगळो दिश्टी पडटा. आपशीं कळटा. मागीर तो वो मागीर तो तेगे शिश्य आसता गेहजी, तो मागीर एलिशा फुड्यान येयलो म्हणटरी एलिशा ताका म्हणटा कितें केलें तुवें, तुवें अशें कितें करून केलें, म्हाका सगळें दिश्टी पडलें म्हणटा. आनी तो म्हणटा तेजें दुयेंस आतां कितें आहालें तें सगळें तेजें खोड, तेजें लेप्रोसी, तो कुश्ठरोग जो आहालो तेगे सगळें गेलोलें तें सगळें तुजेर आनी तुजे पिळगेचेर, म्हणजे तुजी सोस्तीक, तुजी सोसोत तेंकां लागोन दी म्हूण सांगता. श्राप दिता चोय तेंकां लागोन दी. तेन्नाच तो मातसो मुखार वयता म्हणल्यार तो आख्खो धवो जाता श्रापान. ते श्राप लागता, इतले पावरफूल श्राप. ओके, ते देव मुनियारान दिलेलो श्राप. तो देव मुनियाराक केन्ना अंडर एस्टिमेट करूं नाकाय. आनी मागीर आतां मुखार चोवया. आमी चिंतनासतना कोणाचे आड उलयताय, देव मुनियाराचे कोणाचे चिंतनासतना आड उलोवप, आनी देवाचे आड उलोवप कशें खंयच्यानूय जावं आड उलोवप म्हणजे सामकें डेंजर. तुका खबर ना जाल्यार उलय नाका. आतां 2 Samuel chapter 6 आख्खो वाचात. कितें जाता, दाविदाची बायल मिशेल, दाविदाची बायल, आनी तें कोणा चेडूं आसता, सॉल तो राजा आसता, तेगे चेडूं तें मिशेल. तें कितें करता आनी ती दाविदाची बायल, तें दावीद न्हू टॅबनेकल, देवाचें टॅबनेकल हाडपा वयता आनी देवाचें आर्क पेट, ती देवाचें देवाचें आर्क पेट, ताका आमी पालकी, तूं ती पालकी मोड वो आर्क पेट मोड वो कितें मोड, ती आर्क पेट आहा न्हू ती हाडपा वयता. ते हाडपाक गेले म्हणटा आनी तो देवाचे उमेदीन सारको, तो राजा आतां चोय, तो देवाचे उमेदीन सारको हें जाता सारको. ताकाच कळना कितें पवित्र आत्म्यान बरोवन सारको नाचपा लागता अशें तशें. ताकाच कळना तो सारको ल्हान भुरगीं कशें नाचता तशें नाचपा लागता सारको देवाची हुशालकायेन उमेदीन सारकें. लोक सगळे हुशाल जाता, लोक सगळे चयता आनी तेजी बायलूय चयता. अरे तूं राजा म्हणल्यार तुजो राजाचो तुवें मान दवरपाचो, तूं सारकें. आनी ते बायलां मदीं अशें करून उक्ती करून अशें करून तशें करून तूं नाचता, अशें म्हणून तें ताका तेजें हें करता, तोखणाय करता. मागीर अशें करून हें केलें म्हणटरी तें देवाक वायट दिसता आनी ताका राचेल्याक देव भुरगीं दिना. तें मागीर आंजोड तशेंच उरता आनी ताका भुरगींच जायनाय ते भाशेन. ओके, सो ते भाशेन केन्ना देवाचें केन्ना कोणाचें आमी चिंताय, तुमी जाय ती चिंतनासतना जाय ती हें करून आमी हे भाशेन बिहेव कोत्ताय, मिसबिहेव कोत्ताय, तेंय सारकें न्हू देवा मुखार. ओके, आनी आतां कोणाकूय आमी हर्ट करपाक, कशें हर्ट करपाचें आमी चोया. आतां Genesis chapter 4 verse 11 to 12.
तुमकां खबरूच आसतली केन हेजो आदामाचो व्हडलो व्हडलो पूत व्हडलो चेडो आदामाचो केन आनी आबेल. तेन्ना केनान आबेलाक मारलेलो आसता. ताका केनान आबेलाक जितोच मारलेलो आसता. तेन्ना देव येता तेजे फुड्यान. म्हळ्यार तुवें ताका कितें केलें, तेजें रगत आपणा फुड्यान उल मारता, बोड मारता म्हणटा आपणा फुड्यान येवन. तो म्हणटा आपूण ताका चोवपा आहा, आपूण कितें केलां. तेन्ना देव ताका श्राप दिता. कोणाकू? केनाक श्राप दिता. कितें म्हणून? वेन यू वर्क ऑन ग्रावंड इट वील नॉट नो लॉंगर यील्ड इट्स क्रॉप्स फॉर यू. तूं जेन्ना कितें शेत बी कोत्तलो तें शेत तुका क्रॉप्स दिवपा नाय. म्हळ्यार तूं कितलेंय पीक काडटा तें तूं पीक मेवपा ना. देवान ताका श्राप दिल्लो आसता. आनी तूं अशें करून भोंवत आसतलो रानवट्या भाशेन मेवता थिंगा. आनी ह्या भशेन देवान ताका श्राप दिल्लो आसता आनी ताका श्राप लागताय. आनी तो भोंवत आसता, आपलो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वयता, हिंगा थिंगा. चोय, देवानूय ताका हें दिल्लें आसता, हें श्राप दिल्लो आसताय. दुसरें, जेजूनय चोय कितें केलां. जेजू ते फीग ट्री ते फीग झाडाक तो जेजू श्राप दिता. कित्याक? त्या झाडा फुड्यान ते मॅथ्यू 21 वर्स 18 to 22 तितून तूं वचोन जर चोयशी जाल्यार जेजू त्या झाडा फुड्यान गेल्लो आसता. बाबा ते झाडाक कितें फळां लागल्या काय चोवपाक. पण त्या झाडाक फळांच लागनाय. आनी त्या झाडाक वर्सा 12 म्हयने फळां आसताय. पण जेजू त्या झाडा फुड्यान कितें हावपा वयता म्हणल्यार त्या झाडाक फळां लागनाय. त्या झाडाचो फळो लागना म्हणजे ताजो मिनींग दुसरो आहा. म्हणल्यार आमच्या जिविता पासून आमच्या जिविता भितर आमकां फळो लागल्या काय चोयता. फळो लागना तुज्या जिविता भितर फळो नाय, ती बऱ्यापणाची जाल्यार तें तुका तूं श्रापीत. आनी त्या झाडाक मागीर तो झाडा फुड्यान जेजू वयता आनी चोयलें जाल्यार मागीर तुका फळां नाय. फळां नाय चोयता आनी त्या झाडाक श्राप दिता. मागीर सांजे म्हणल्यार तें झाड आख्खें सुकोन, मुळा पासून आख्खें सुकोन वयता. चोय श्राप कशें लागताय ते. आतां जिनेसीस 12:3 अब्राहमाक देवान ब्लेसींग दिलेलें आसताय. 7 ब्लेसींग. आनी तितूंतली एक ब्लेसींग, जो कोण तुका श्राप दीत तो श्रापीत जावन बसतलो. तुका कोणूय श्राप दिवं तो श्रापीत आसतलो. तें 7वें ब्लेसींग तेजें हें देवान दिलेलें. सो आतां देवाच्या उतराच्या भायर वचप, डिसओबिडियन्स म्हणल्यार कितें आमी तें चोवया. जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 17 गॉड कर्स एडम. आदामाक देवान कित्याक श्राप दिले म्हाका तूं सांग. देवान आदाम, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा तें कॉमन. आदाम देवाच्या उतराच्या भायर गेलो. देवान ताका सांगलें तें फळ हाय नाका, तेणें फळ हायलें आनी तो उतराच्या भायर गेलो. आनी देवान ताका सांगलें तूं आतां कोश्ट करून, मेहनत करून खातलो. आतां हे पयलीं तो एडन गार्डन आसता थिंगसर तें काडून भायर उडयता एडन गार्डनसून. आनी ताका म्हणटा तूं आतां हेजे मुखार तूं कोश्ट करून खातलो. देवान पासून ताका श्राप दिल्लो आसता. ओके, हांव मातशें फास्ट वयता. सो तुमकां हांवें वर्स सांगलाय. सो तुमी बायबला भितर बसोन सगळें रीड करपाचो. श्राप म्हणटा तें कितें तें. आनी आतां कोणें देव मुनियाराच्या आड उलोवप म्हणल्यार कितें तें. आतां नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 1 थिंगा कितें एरोन, मोजस व्हडलो भाव एरोन आनी तेजी भयण मिरियम. जेजूच्या मांयचें नांवूय मिरियम. ताका मागीर मरियम म्हणटाले. ओके, मादर मेरीचें नांव मिरियम. आनी मुसलमान लोक ते मरियम म्हणटाय. ओके, जेजूचे मांयचे पायचें नांव कितें, जॉनची. आनी मांयचें नांव आना मारी. ओके, सो दीस आर सर्टन थिंग्स. पूण मिरियम कोण ही ना, तुमकां कन्फ्युजन जावचें. मिरियम एरोनाची भयण. ओके, सो एरोन आनी मिरियम दोगांय मेळटाय आनीक मोजसाच्या आड उलयताय. ताका सांगताय तूं मोजस कितें जालो आसता, जाती भायर काजार जाल्लो आसता. दुसरे बायले कडेन काजार जाला, जातीचे भायर काजार जाल्लो आसता. ती ताका हें करीत रावताय, तूं जाती भायर काजार जाला, अशें तशें हें तें. देव कितें तुकोड एकडे उलय, देव उलयता आमकोड कितें देव उलयना काय कितें अशें करून उलयता. मागीर देवाक राग येता सारको. देव मागीर तेंक तिगांय आपयता, तुमी तिगांय येया म्हणटा हिंगा. खंय टेंटा कडेन, तिंगा टेंटा भितर देव आसता न्हू. देवाचें आर्क पेट दवरलें आसता टेंटा भितर आनी देव तेंकां सदां थिंग मेवता. थिंग देव तेंकां आपयता आनी तेंकां कितें म्हणटा, तो मोजस इतलो हालती मनीस, सामको हालती मनीस. आनी देव ताका म्हणटा हो म्हाजो खरो दास, हो म्हाजो सेवक. मोजस हो म्हाजो सेवक सारको.
चोय देवाक कितलें दूख जाता आपले सेवकाक इतले भशेन उलयत जाल्यार तो म्हाजो सेवक म्हूण सांगता आनी तूं तेज्या आड तुमी हे भशेन उलयलें तेका देव हें खोड दिता खोड म्हणल्यार कुश्ठरोग लेप्रसी तेका सांग मिरियमाक म्हणटा तुका लेप्रस जातलें मागीर ते पोते मागीर मोजस एरोन म्हणटा मोजसाक सांगता मोजस भाव म्हाज्या देवा तूं सांग मातशें तेका बोगस म्हण सांगता मागीर मोजस देवाक मागता पडटा बोगस तेका म्हणटा आनी देव तेका म्हणटा हांव तेका 7 दीस टायम दिता हांवें तेका ते तोंडाचेर तुकलेलें हांव बापायन तोंडाचेर तुकलें पतें हें करपा जाता 7 दीस तेका गांवाच्या भायर रावूं दी आनी गांवा भायर ते 7 दीस तो गांवा भायर रावता आनी मागीर आफ्टर 7 दीस मागीर तें बरें जाता एनीवे म्हळ्यार कितें सांगपाक सोदता देव मुणयारेचे आड उलोवप वेरी डेंजर तें तुका भोगचें पडटा आनी आतां पवित्र आत्म्याचें आड उलोवप मॅथ्यू 12:31-32 आतां तुमी पवित्र आत्म्याचें आड उलोवप म्हळ्यार आमकां कळना आमी पवित्र आत्म्याचें आड कशें उलयताय तें आतां चोय सिंपल कोण एक देव मुणयारी मनीस आहा आमी तेका जर म्हणटा आरे तेजेर सैतान बसला जेजूक तशें म्हणटाले तेन्ना जेजून कितें म्हणलें तुमी पवित्र आत्म्याचें आड उलयशे तुमकां ह्या जल्म आतां न्हू मागीर पासून तुमकां बोगसण ना जो कोण पवित्र आत्म्याचें आड उलयता न्हू तेका खंयच्यानूच बोगसण ना देखून तुमी कोणूय देव मुणयारेचें आड उलयता तेन्ना चिंतोन उलोवचें कित्याक तुमकां खबर आसना कोणा भितर पवित्र आत्मो आहा कोणा भितर पवित्र आत्मो ना समजलें म्हाज्या भावा समजलें म्हाजी भयणी कोणाचें आड उलयता आसतना कोणूय जावं जो प्रिश्ट जावं पूण तुमी तें नियाड करपाचो तेजी उतरां कशीं भायर सोदताय तो खंयच्यान उलयता खंयच्या आदाराचेर उलयता चिंताय बारीकसून तेज्या आड उलोवप म्हणल्यार आनी बाय चान्स ते भितर पवित्र आत्मो आहा जाल्यार इट्स अ प्रॉब्लम तूं पवित्र आत्म्याचें आड उलयता तो फाल्स उलयता रॉंग उलयता करेक्ट कराय ताका वसाय ते तोंडार सांगाय नो प्रॉब्लम बाबा म्हाका अशें तो कोणूय जावं तो फादर जावं तो प्रिस्ट जावं तो आनी कोण जावं तो पास्टर जावं तो आनी कितें म्हणटा ताका ते कोण प्रिचर जावं कोण केदोळ मनीस जावं सांग ताका तोंडार करेक्शन करपाक जाय तोंडार सांग ताका तूं सारको उलयना तूं पवित्र पुस्तका प्रमाणे उलयना म्हाका तें पुटवल ना तुजें अशें सांग पयलीं तूं फायंड आवट कर तो पवित्र पुस्तका प्रमाणे आहा वो पवित्र पुस्तकाच्या भायर आहा आनी तुका दिसता नाजाल्यार तूं बरे भशेन सांगता बाबा म्हाका सारकें दिसना म्हाका खबर ना पूण म्हाका तुजें सारकें दिसना मागीर तो तुका करेक्ट सांगतलो हांव पवित्र पुस्तका प्रमाणे आहा वो पवित्र पुस्तकाच्या भायर आहा तुका पवित्र पुस्तक उक्ती करून दाखयतलो थोडे कितें कोत्ताय पवित्र पुस्तका प्रमाणे आसनाय पूण ते आपणाचेच होरें करून दाखयताय हें अशें न्हू तशें न्हू अशें करून दाखयताय तें मागीर तुवें बसून नियाड करपाचें आनी तें तुका देव रिवील करतलो ओके पूण तेजें नांव फुड्यार करचें ना तेजें नांव फुड्यार करचें नो ओके कोणूय जावं तो उलोवचें करेक्शन जावपा जाय करेक्शन करपा जाय जर आमी करेक्शन करना जाल्यार तो तसो करीत वयतलो कोण ना कोण ताका करेक्शन करपाक जाय ओके या ऑलरायट सो हें जालें पवित्र आत्म्याचें आड खंयचें देव मुणयारी मनशाचें उलोवप म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें चोवपा जाय कसो कितें कात तें चिंतोन उलोवपा जाय आमी ताका अलर्ट करपाचें डिफरंट स्टोरी अलर्ट करपाक कोण मनीस कितें रॉंग उलयता ताका अलर्ट करपा जाता पूण तुजे भितर सैतान भरला तुजे भितर हो आहा तुमी असलो तूं तसलो तूं हें तें ना तें रॉंग पूण ते तोंडांतल्यान उतरां कसलीं भायर सोदताय तो कसलें उतर तो कोणाक परगोडटा तोंडांत तो कितें सांगपाक सोदता तें पयलीं नियाड कराय आनी मागीर मुखावेलें डिसिजन तुमी घेयाय आतां दुसरें आमी कोणाक हर्ट करपा जायना म्हाजे मोगाळ बाब आतां चोया आतां फॉर एग्जांपल आतां आमगे घरांत एक कामदाराक हांवें दवरला हायर केला ताका हायर केला मागीर सांजे म्हणल्यार तो रावता आपणाक आतां पात्रांव पगार दितलो आमी ताका पगार दिनासतना ताका सांगताय तुका तुजो पगार 400 रुपया आनी ताका 300 रुपया दिताय आनी धांवडयताय हालीं दिता परवो दिता तशें बंद तेंय डेंजर वेरी डेंजर ओके आनी कोणाक तुवें दुखयलें जायत कोणाकूय दुखयलें जायत फॉर एग्जांपल एक चेड्यान जावं एक चेडवाक दुखयलें हांव तुका काळ तुका भास दिलेलो आसता ताका दिना तें ताका दुखता तेंय श्राप जावं चेडवान जावं चेड्याक भास दिल्लें आसता तें दुखता तेंय श्राप सगळे भाशेचे श्राप आहाय सगळे ते श्राप लागताय आतां ते जिवितांत तुजे श्राप तुजें काम कोत्ताय आतां ते श्राप तूं कशें कुशीक काडटलो ते श्राप काडपाक जाण जावपा जाय आतां आमी चोया श्राप कशें काडपाचें ते श्राप ही आमच्या तोंडान आमची जिबली म्हणल्यार आमची जिबलेक पावर आहा आनी देवान सगळी ऑथॉरिटी आमच्या हातीन दिलेली आमकोड ऑथॉरिटी आहा ती सगळी
जेजून ऑथॉरिटी आमच्या मनशा हातीन दिलेली आहा. तो सैतान आमकां पिशां काडटा. आमकां खबर ना देखून आमी अशीं उत्ताय. आमी जाणा जावपाचें देवान सगली ऑथॉरिटी आमच्या हातीन दिलेली आहा. आमकां ती ऑथॉरिटी आहा. ती ऑथॉरिटी आमी उजार करपाचो म्हाज्या जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. कळ्ळें? आनी तशेंच त्या पवित्रपणानूच जिवंक जाय. तेंय गरजेचें. ओके. आतां आमी ते श्राप कशें करपाचे, कशें कातरपाचें. कितेंय कसलोय श्राप तुका अशेंच कातरपा जाय. तुका ते श्राप जेजूच्या नांवान कातरपा जाय. तुवें जेजूच्या नांवान ते सगळे श्राप हांव कितले म्हाज्या जिवितांत कसले श्राप जावं कितें आहाय ते सगळे हांव रिवर्स कोत्ता म्हणपाचें. ते बॉन्डेजीस ऑफ अनफॉरगिवनेस, श्राप आनी पातकां आनी पोजोळपण ते सगळे कितें आहा सगळे हांव ते जिवितांत कोणी म्हाका श्राप दिला जायत वा हांवें कोणाक श्राप दिला जायत ते सगळे श्राप हांव रिवर्स कोत्ता. एकठांय कोत्ता तेंकां सगळ्यांक तेंकां दोनूय हातीन मोडून घाल अशें करून. मोड प्रॅक्टिकल अशें मोड तशें बोडी कशें मोड तशें मोड दोनूय हातीन. ते मोड आनी ते श्राप ते सगळे काडून हांव भायर मारता म्हाज्या जिवितांतसून. ते श्राप काडून सगळे भायर मार. आं म्हाजी जिवी देवा सरोंडर जिवी देवा जेजू क्रिस्ताचें नांव ते सगळे श्राप हांव भायर मारता. ते आडकोयो ते सगळे श्राप ते सगळे म्हाज्या जिवितांत ते सगळे काडून कसलेय श्राप जावं ते कसलेय श्राप म्हाज्या जिवितांतले सगळे श्राप काडटा ते सगळे सापळे सगळे मोडून घालता. सगळे चेन ते बॉन्डेजीस सगळे मोडून घालता जिवी देवा जेजू क्रिस्ताचें नांव. ते सगळे मोडपाचे ते सगळे बॉन्डेजीस मोडपाचे आनी ते जिवितांतसून सगळे काडून भायर मार. तुज्या तोंडान तुवें म्हणपा जाय. तुवें सगळें डिक्लेअर करपा जाय. तुका ती ऑथॉरिटी आहा. सगळें डिक्लेअर करून मोडून घाल आनी ते सगळें काडून ज्या पांयान तेंकां तुवें हुकूम करपा जाता. ज्या पांयान ते सगळे श्राप खंयच्या वाटेन येयलो ते सगळे ते पोत्त पांयान वसों दी. नाल्यार ते सगळे तशें तुज्यान म्हणपा जाता. नाल्यार तुज्यान म्हणपा जाता ते सगळे श्रापाक काडटा आनी म्हाज्या जेजूचे पांय पोंदा उडयता. म्हाज्या जेजून त्या सगळे श्रापाक आपले पांय पोंदा मोस्तून तेंकां सगळें हेमकोणांत उडोवन दी. ते सगळे श्रापाचे वतमे तेंकां सगळ्यांक कातरून तेंकां सगळ्यांक जेजून आपले तेंकां सगळें हेमकोणांत उडोवन दी म्हूण म्हाज्या जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. अशें मागोंक जाय. कळ्ळें? आनी त्या श्रापाक तुवें कातरपा जाय. कातरता हेंकां सगळ्यांक रिजेक्ट कोत्ता. हेंकां सगळ्यांक डिस्कार्ड कोत्ता. हे श्रापांक म्हाज्या जिविता भितर रावपाक कोणाकूच अधिकार ना. हें जें देवाचें मंदीर हें जावन आसा देवाचें मंदीर. ही कूड जावन आसा जेजूची. ही कूड जावन आसा देवाचें मंदीर अशें म्हूण आमी क्लेम करपा जाय. समज म्हाजी भयणी जाण जाय हें देवाचें. हितून खंयचेंच वायटपणाक रावपाक अधिकार ना. हितून सगळें खंयचे श्राप बिराप सगळें कितें सगळें काडून भायर मारता. म्हाजे कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान फकत ते जेजूच्या नांवाक पदवी आहा आनी ते जेजूच्या नांवान तुवें सगळें भायर मारपा जाता. तेजे भायर तुज्यान कांयच करपा जायना. सो जेजूच्या नांवान तुवें सगळें कातरून सगळें भायर उडोवपा जाय. आनी तुवें मागीर लास्टाक म्हणपा जाय म्हाजी जिवी देवा जेजू क्रिस्ताचें नांव सोत मानता. म्हाज्या जिवितांतले सगळे जे श्राप सगळे भायर गेले म्हणून. आनी मागीर तेजे उपरांत मागीर तुवें तें पवित्रपणान जिवंक जाय म्हाजे भावा. आनी तुवें तो विस्वास दवरपाचो आनी जें हांवें कितें डिक्लेअर केलां तें जिवितान म्हाज्या जिविता भितर जेजून तें म्हाका घडोवन हाडून दिलां आनी जेजून तें म्हाज्या जिविता भितर केलां. म्हाका जेजून आदार दिला आनी तो विस्वास दवर आनी त्या विस्वासा प्रमाणे तुज्या जिविता भितर तें घडटा. तें काम तुज्या जिवितांत चालू आसता सगळें बऱ्यापणाचें. आनी तें सगळें तुज्या जिवितांत जें कितें वायट विघ्न पिडा उद्रिश्टकाय वस्कुतकाय ते बॉन्डेजीस ऑफ अनफॉरगिवनेस श्राप आनी पातकां पोजोळपण ते सगळें स्लो सगळीं कातरत वयताय सगळीं त्या उतरांत तुजें. ती जिबली म्हळ्यार 2 तराची तलवार. सो दुसरे फावटी हांव जिबलेचेर एक आमची जीब म्हणटा कितें हेजेर हांव शर्मा वयतलो. जीब म्हणटा तेजेर एक व्हडलो शर्माव आहा. सो हे सगळे बॉन्डेजीस तुमी कातरून घालपाचे. हें जावन आसा श्रापाचेर. आतां हें म्हाका व्हिडियो व्हडलो करपा नाका देखून सामको फास्ट येला. सो हो जावन आसा श्रापांचो. श्राप दिता आसतना वो कोणाचे श्राप घेता आसतना चोत्राय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. श्राप दिवचे न्हू आनी कोणाचे श्राप घेवचे न्हू. म्हाजे मोगाळ भाव भयणांनो तुमकां सन्मोला म्हणून हांव सोत मानतां. आनी बारीक नियाळ कोण चिंताय हें कितें सांगलां हें कितें आहा आनी आमी कितें करपाचें. आनी जिवी देवाक जेजू क्रिस्ताक ओडकोन घेयात. जेजूचो पाटलाव कराय. सगळें क्लियर जातलें. सगळें क्लियर जाता. पूण सोत जाण जावपा जाय. सोत ओडकोन घेवपा जाय. सायबा जेजू बेसांव घाल तुज्या भुरग्यांचेर. देवा म्हाज्या एट द मोस्ट हांव सांगूंक शकता पूण संजमीकाय तूंच दिवंक शकता म्हाजे जेजू.
काकूत कर त्या भुरग्यांची, काकूत कर तुज्या भुरग्यांची म्हाज्या दोनया देवा, काकूत कर आनी तांकां सोनमीकाय दी आनी तांकां सोनमतो तशें कर म्हाज्या दोनया देवा. मागता म्हाजे सोडूणदार जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन.